सर्वेस्परा मोगाच्या रसणारा भेटता बलिदान सर्वेस्परा कृपेच्या सागरा म्हणून घे आराधन विविध कुटुंबातून विविध देणी घेऊन भावार्थान एक पोटल्या काळजानी एक जाऊन मौनानी आराधन सौम्या तुका वंदिता सर्वेस्परा मोगाच्या रसणारा भेटता बलिदान सर्वेस्परा कृपेच्या सागरा म्हणून घे आराधन मोगाळ भवन आणि बहिणीनो देव बरी सांज देऊन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी एमिसाच्या बलिदाना मोगाचो येवकार मागता एमिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या पर्यासात अर्गां जावन एमिसाचें बलिदान भेटयता ॲश्लोन आल्मेडा नित्य दरवाडो हॅरी गोन्जाल्वीस आनी कुटाम बँगलोर किरण गोन्जाल्वीस आनी कुटाम बँगलोर निखिल आनी कुटाम बँगलोर एड्रियल रिहाना सांगती जल्म दिसा संदर्भी वेलंकणी वाडो मैसूर प्रत्येक ते साव बसोन मीस भेटयता विलियम सांगतीस वेलंकणी वाडो मैसूर देवादीन चार्ल्स आनी हिल्डा कुटिनाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता ट्रिजा दुबय देवादीन सिंथिया सांगतीसाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता विलियम श्रुती सांगतीस वेलंकणी वाडो मैसूर देवादीन हेनरी जॉन लोबोच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता हेझेल लोबो सांजूद वाडो तशेंच पिर्गस कुटुंबाच्या 7 ते 6 खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता हाचे संगी आमची 7 ते 6 मागणी सोमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करून सोमयाची मजत करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं आमी मागून घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन आमच्या सोमयाचे जो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो मोगाचे नो आयतराच्या ह्या दिसा प्राजीत काळाच्या दुसऱ्या आयतराच्या देवस्तुतेन वंटिली जावंक आमी हांगासर सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती मागण्याच्या बोळान आनी सोम्याच्या सांगातपणान रुपांतर जावंक आपणें दिता जेजून आपल्या परगट जिणे वेळार तसो पटलाव केल्ल्यांच्या जिवितान रुपांतर केलें आमच्या जिवितान खरें रुपांतर अनुभव करूंक गरज आसली कृपा ह्या मिसा वेळार मागया क्रिस्तती म्हज्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या प्राजीत काळाच्या दुसऱ्या इतरा जेजूच्या रुपांतरपणाचे घडीत आमी नियाळतना आमी त्या ताबोर गुड्यार आसां ह्या पवित्र मंदिरान आमी आसां सोमयाच्या हजरपणांत आसतना सोमयाचो मोग सागतना अनुभव करतना आमच्या जिविताचें रुपांतर जावंक जाय तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या सोमयाक आमी भेटया आमचे जिविताका समर्पण करया आमचे जिवीत रुपांतर जावंक कृपा आनी आदार त्या सोमया लागीं आमी मागून घेवया हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वता आसतना आमी हरी एकली ना फोवो पातकी म्हणलें वळखून आमच्या उणेपणाची दुगदन नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदा देवाक आंदोमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून गुन्यांव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध त्या बसून बगेन सदांच हांव कामरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आंदोमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन सोमिया काकूत सोम्या काकूत Krista kakutka.
प्रार्थुया. ससनाच्या देवा तुझ्या प्रितीवान पुताक आयकोंक तुवें आमकां फरमायलाय तो तुज्या उतरान आमकां पोसू आनी आमचे अंतस्करणां नितळ करून तुज्या मुखामळाचो परजळ बगोवंक आमां सुमेस्तां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप उपरांत सर्वेस्पर आब्रामाक भायर आपोवन व्हरूंक सांगा लागलो. मोळबाक दिश्टलाय आनी तुज्या तांगता जाल्यार नेकेत रामेज. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें तेच बरी तुजी संतत जाताली. आब्रामान सर्वेस्पराक सतमानलो आनी हें ताचें नितीवंतपण म्हणून लेखोन आयलें. ताणें ताका म्हळें हांव तो सर्वेस्पर तुका ह्या देशाचो दायजी करचे खातीर कालदेयाच्या ऊर नगरांतलो तुका भायर हाडुलो तो. तेन्ना आब्रामान विचारलें सर्वेस्परा म्हज्या देवा तूं म्हाका दायजी करतलोय म्हूण म्हाका कशें कळटलें. सर्वेस्परान जाप दिली 3 वर्सांची एक पाडी 3 वर्सांचो एक बोकरो 3 वर्सांची एक बोकडी एक कोवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी. आब्रामान हे मनजती हाडल्यो. त्यो कातरून 2 अर्दां केलीं आनी ती अर्दां एकामेका फूट करून दवरलीं. पूण सुकणीं ताणें कातरली नात. गीत येवन त्या मासा कुडक्यांचेर पडले. पूण आब्रामान तांकां दवडायलें. दीस दारीर फडतना आब्रामाक गाड न्हीद पडली आनी तो बियान तरतरलो. दीस दारीर फडोवन काळोख जालो तेन्ना एक दुवरतें आकटें आनी एक जळती सूट दिश्टी पडली. ती मासाच्या कुडक्या मदल्यान उतरून गेली. त्या दिसा सर्वेस्परान आब्रामा कडेन एक सल्लो केलो आनी म्हळें हो देश इजिप्ताच्या न्हंयेंतावन युफ्रेटीस महान्हंये पर्यंत तुज्या संततीक हांव दितालो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Servești-por muzovuzvat, tos muzotaro. Servești-por muzovuzvat, tos muzotaro. Servești-por muzovuzvat, tos muzotaro. हेर कोणाक हांवें बियेंक जाय सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो कांबो. हेर कोणाक हांवें कांपोंक जाय. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. तुजेच मुखामळ हांव सोदीत आसा सर्वेस्परा. ते मुजे तावली पळयनाका. तुज्या साकरा रागान पयस करिनाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदारा कोणूच ना. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड म्हजो तारो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सांत पावलोन फिलिप्पी घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो म्हजो फाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्शा प्रकार चलतल्यांची साल तुमी दवरूंक शिका. कारण हाचे पयलें हांवें सबार फावटी तुमकां सांगलां आनी आतां रडोवन परत्यान तेंच सांगता. जायतीं जाणां आपले साली वरवीं क्रिस्ताच्या खुर्साचे
दुस्मान जाल्ले परी चलतात. नाच तांची अंत्यावस्था मुनयेत. तांचें पोट तांचो देव. लोजांक फोव जाल्ल्या कृत्यांची ती बाडाय उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतेक ती मोल बांदिनात. आमी जाल्यार सर्गींचे नागारेक थंय तावन येवचो आसा त्या सोडवणदारा सोम्यान जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा. सर वस्तू आपणाक खाल करूंक शकतले आपल्या पदवेन आमची किरकोळ कूड रुपांतर करन ती आपले महिमे बरेत कुडीचे स्वरुपायक तो हाडटलो. देखून म्हज्या अती मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लालयता. तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकुट. मोगाच्यानो सोम्या थंय थीर रावा. देवाचे उतारे. देवाचे उडपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. प्रकाश बरीत कुपातावन बापा सोताळो आयकोन आयलो. हो म्हज्या मोगाचो पूत, ताचे तुमी आयका. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आपल्या कश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 8 दिसा उपरांत पेद्रूक, जुआंक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणे करूंक म्हूण एक दोंगरार गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदल्लें आनी ताचे वस्तूर परजळीत धोवें जालें. आनी आपले 2 जण ताचे लागीं संभाशण करतले. ते मोइजे आनी एलिया. ते महिमेन बरोवन परजळतले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाचें मांडावळ जेरुसलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशांत ते उलयतले. हेणे पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले. पूण ते जागे जाताच जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखलें. ते 2 जेजूक सोदून वेच्या वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगा आसलेलें बरें. आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेनासलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर दंपान घालें आनी त्या कुपांत रिकताना ते भियेले. तवल त्या कुपान तावन एक ताळो आयकलो. ओ म्हजो पूत, हांवें विंचून काडलेलो, ताका आयका. हो ताळो थांबताच थंय जेजू एकलोच आसलो. सिसांनी हो गुटो सांबाळलो आनी आपणे देखलेले संगते विशांत तांणी कोणाकच कितेंय सांगलें ना. देवाचे उतार हे. वागणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयण्यानो, एक बरोवपी याजक अँटोनी डिमेल्लो ताचे एका बुकांत एका मलगड्या व्यक्तीचे मागणे कशें आसलें त्या विशयांत एक उल्लेख करून एक गडीतसो सांगता. आनी हो मलगडो मनीस ताच्या तरणाटपणा वेळार आमकां कळीत आसा, तरणाटपणा वेळार तें उण रगत सकत आसा, बोळ आसा. आनी हो मलगडो मनीस ताच्या तरणाटपणा वेळार मागतलो खंय, देवा म्हाका कुरपा दी, म्हाका सकत दी, म्हाका सगळो संवसार बदलूंक जाय, सगळो संवसार रुपांतर करूंक जाय. आनी हर एक दीस ताचें मागणें तेंत जावन आसलें. हर एक दीस मागतलो
आनी मागोन मागोन ताच्या माध्यम प्रायेक पावलो खंय आनी फाटीं पळयतना सगळो संवसार ताच्या वरी रुपांतर करूंक जावना ते देखून ताच्या त्या माध्यम प्रायर ताच्या मागण्यांत इल्लेशें व्यत्यास केलो खंय आनी मागूंक सुरू केलें खंय देवा म्हाका कृपा दी म्हाका सकत दी जी कोण म्हाका कॉन्टॅक्ट जातात म्हाका भेटतात आनी म्हज्या कुटुंबाच्यांक बदलूंक म्हज्या मोगाच्यांक बदलूंक म्हाका सकत दी म्हणून मागूंक सुरू केलें आनी त्या दिसान मागलें 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 तो प्रायज जावन आयलें खंय प्रायज जावन येता आसतना परत फाटीं पळयतना ताका कोण पुरो भेटला ताच्या कुटुंबाच्यांक ताचे वरी बदलावन करूंक रुपांतर करूंक ताचें जावना खंय आनी त्या देखून त्या मतार प्रायर ताणें मागूंक सुरू केलें खंय देवा म्हाका कृपा दी म्हाका सकत दी म्हाकाच रुपांतर करूंक हांवें बदलूंक म्हाका कृपा दी म्हाका बॉल दी म्हाका सकत दी म्हणालो खंय मागीर तो सुरसुरलो खंय जर तर हेंच हांव पयलें तावन मागलें जाल्यार आज सगळो संवसार रुपांतर जातो म्हज्या कुटुंबाची मोगाची रुपांतर जाती मोगाल भवन आनी भयणीनो आज जेजूच्या रुपांतरपणाचें गणीत आमी नियाळ करतना आज आमी एकल्यांनी मागोंक जाय सोमिया म्हाका बॉल दी म्हाका कृपा दी म्हाका सकत दी म्हज्या जिविताचें रुपांतरण करूंक म्हज्या जिविताचें बदलावन करूंक म्हज्या जिविताचें परिवर्तन करूंक म्हाका कृपा दी म्हाका बॉल दी म्हाका सकत दी म्हूण आमी मागोंक जाय केन्ना म्हज्या जिविताचें रुपांतर जाता मोगाचें न्हू आपापिशेंत म्हज्या कुटुंबादारांचें रुपांतर जाता म्हज्या वाड्यागारांचें रुपांतर जाता म्हज्या बिरगस कुटुंबाच्या सान्यांचें रुपांतर जाता सगळ्या संवसाराचें रुपांतर जाता मोगाचें न्हू म्हजे तावन सुरवात जाय हांवें बदलूंक जाय हांवें रुपांतर जावंक जाय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो असलें मागणें करूंक आमी कृपा मागया हेजे पयले वासाप उत्पत्ती पुस्तकांतलें आमी आयकलें अब्रामाचें रुपांतरपणाचें एक गणीत ह्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकोंक मेळटा अब्रामाक देवान विंसून काडलो देवान ताका बसोवणी केल्ली देवान ताका ताच्या मायंग वतावन आनी एका गांवाक आपोवन व्हेल्लें आनी देव ताका म्हणटा भायर ये घरांत पळय ह्या मळबाच्या नेकेत्रां बरी तुजी संतत हांव उपजयतलो वाडयतलो विस्तारतलो अब्राम एक सवाल विचारना अब्राम पातये येता अब्राम ते मानून घेता कित्याक ताची पातयेनी तसो भावार्थ देवाचेर आनी त्या देखून फुडें आमी पळयता अब्राम आसलो अब्राहाम जावन बदलता भावार्थ तसो बापूय जावन बदलता कित्याक देवाचेर ताका आसली अखंड पातयेनी देवाचेर ताका आसलो विश्वास ताचें सगळें जिवीत देवाचेर रोमोन आसलें मागण्याचो मनीस देवबिरांतेचो मनीस देवाच्या कुशेक खालती मान घाल्लो एक व्यक्ती तो जावन आसा मोगाचें न्हू आनी त्या देखून ताच्या जिविताचें रुपांतर जालें आनी ताचे मारिफात सगळ्या इस्रायलाचें रुपांतर जाल्लें आमी पळयता मोगाचें न्हू हेजें दुसरें वासाप आमी आयकलें फिलिपी घरांक बरें सांबावलान फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें आमी आयकलें मोगाचें न्हू दोन तरांच्या व्यक्ती विशांत थंयसर सांबावलो उल्लेख करता एक संवसाराचे नागरीक ह्या संवसाराचे हे मनीस संवसाराचें चिंताप कितें खावचें जेवचें ती खंत तांकां आनी ह्या संवसारांत तांचें मेतेरपण ह्या संवसारा विशांत तांची योजना हांगासर कितें कालें करीत पूण आनी एक गोशी आमकां सांबावलो म्हणटा प्रत्येक जाण फिलिपी घरां म्हणलें आज आमकांय म्हणटा तुमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक ह्या संवसाराचे न्ही सर्गीचे नागरीक आनी थंय जावन येवंक आसच्या त्या मनशापताक आतुरायेन तुमी राखोन रावलेले म्हणटा आतुरायेन तुमी राखोन रावलेले त्या देखून मोगाच्या भवन आनी भयणीनो आमच्या जिविताचें रुपांतर कित्याक जायचें आमच्या जिविताचें बदलावन कित्याक जायचें आमी संवसाराची न्ही सांबावलो स्पश्ट म्हणटा आमी ह्या संवसाराची न्ही आमी सर्गीचे नागरीक आमी सर्गाक वचोंक आसा देवा सांगात आमी जियोंक आसा हें तात्कालीक हें सगळें थोड्या दिसांचें आमचें घर थंय आनी थंय वचचें जाल्यार म्हजें रुपांतरपण जायचें हांवें
नवो व्यक्ती आमी जायचे आमी देवाचो पेल्याचो मोग आमी करूंक जाय आमी एकामेकाच्या गरजेक पावोंक जाय सेवेंत म्हजें जिवीत जोरोंक जाय असलें रुपांतर असलें बदलावन म्हज्या आनी तुमच्या जिविताचें जायजे मोगाचें कित्याक आमी सर्गींचे नागरीक ह्या संवसाराचें न्हय म्हणलें सांबावलो आमकां स्पश्ट करता मोगाचें आयच्या वांजेलाचे वाचपाचेर आमी नदर घालें जाल्यार जेजूच्या रुपांतराचें गडीत आमच्या मुखार आसा आतां हे जेजूचें रुपांतराचें गडीत कित्या खातीर कोणा खातीर आमी म्हणचे पयिल्लें हें रुपांतरपणाचें गडीत जेजू खातीरच दुसरें आपोस्तलां खातीर आनी तिसरें आमा सुमेस्तां खातीर आतां पयिल्लें जेजू तो सर्गीचो वैभव थंयसर उगडापें जाता जेजूच्या रुपांतराचें गडीत थंय घडटा कित्याक जेजू की त्या कुर्साक वेंग मारूंक मनशा कुळाक ताणें जिवीत दिवंक त्या कुर्साक वेंग मारूंक आसा ताणें ताचें जिवीत त्याग साक्रिफीस करूंक आसा ही बापाची खुशी त्या देखून बापाच्या खुशयेक खालती मान घालचे खातीर जेजूच्या रुपांतराचें गडीत आनी देव बाप पुताक स्वस्थ उगडापें घालता तूं म्हजो पूत म्हज्या मोगाचो म्हाका मानवालाय ताका तुमी आयका तूं म्हाका मानवालाय आनी तुजें पुताचें मिसांव ह्या संवसाराचें न्हय ह्या संवसाराचें केवळ न्हय ह्या संवसारा मागीर तुवें सर्गाक येवंक आसा आनी त्या मरिपात मनशा कुळाक जिवीत दिवंक आसा म्हणलें जेजू आपणाच्या देव बाप आपणाच्या पुताक जेजूक स्पश्ट करता आनी जेजूक मुखार वचोंक कित्याक बरोवपी म्हणटात एका कुशी ताबोर पुरवत जाल्यार आनी एका कुशी कालवार दोंगर खंय ह्या ताबोर गुड्या तावन कालवार दोंगराक नदर घालन त्या दोंगराक सोडोंक आसा म्हणलें देव बाप आपणाच्या पुताक स्पश्ट करता आनी ताच्या मरणा मरिपात मनशा कुळाचेर सोडवून आनी जिवन पावन म्हणलें स्पश्ट करता मोगाचें दुसरें हे जेजूचें रुपांतराचें घडीत आपोस्तलांक रुपांतर करूंक एक कारण जालें मोगाचें तांचे चिंताप बदलूंक एक गरजेचें जावन आसलें कित्याक जेजूचे आपोस्तल एक राजकीय मेसायाक पळोवन आसले राखोवन आसले जेजू एक राजकीय मुखेली जातलो रोमाकारांक सोलवयतलो आनी ताच्या मरिपात आमकां जैत जोन दितलो आनी सक्कट तराचे या सुंक वासोले तावन दाबावा तावन अन्याय तावन राखतलो आनी त्या देखून जेजू आमचे खातीर झुजतलो म्हणून हे राखोवन आसले आपोस्तल समेत राखोवन आसले मोगाचें आनी त्या देखून जेजूचें रुपांतर घडीत तांचे चिंताप बदलिता जेजू ह्या संवसाराक सीमीत न्हय ताणें सर्गाक वचोंक आसा तो सर्गीचो वैभव आदी मागात थंयसर उगडापें जाता आनी आपोस्तलांची मनां बदलूंक हें घडीत गरजेचें जावन आसलें आनी आज तिसऱ्यान मोगाचें हें घडीत आमी नियाळ करतना आज जेजूच्या रुपांतराचें घडीत म्हाका आनी तुमकांय गरजेचें आमचेय जिविताचें रुपांतर जावंक मोगाचें आमचेय चिंताप बदलूंक आमचेय जिवीत बदलूंक आनी आमी त्या सर्गीच्या वैभवाक वचोंक आसा तो सर्गीचो वैभव सर्वस्व म्हणलें आमकां दाखोवन दिवचे खातीर हें घडीत गरजेचें तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज हें जेजूच्या रुपांतरपणाचें घडीत आमी नियाळ करतना मोगाचें जेजू वांजेल म्हणटा जेजू मागण्यार आसतना रुपांतर जालो मागण्यार आसतना आमचें जिवीत रुपांतर जायचें जाल्यार आमी मागणें म्हणल्यार पर्वताक तवळ तवळ आमी सोडाचें मोगाचें मागण्यांत आमी वेळ करचे जाय मागण्या वेळार म्हजो आनी म्हज्या देवाचो एकवट जाता म्हज्या आनी म्हज्या देवा मदलो संबंध थीर जाता घट जाता हांव देवाक भेटता देव म्हाका भेटता आनी त्या मरिपात थंयसर बदलावन जाता रुपांतर जाता त्या देखून मागणें आमचे जिविताचे हातेर मागणें आमचे जिविताचें केंद्र त्या देखून असल्या मागणें म्हणल्यार पर्वताक आमी सोडलें जाल्यार आमचें जिवीत रुपांतर जाता आमचें जिवीत परिवर्तन जाता मोगाचें दुसरें आमचें जिवीत परिवर्तन रुपांतर जायचें जाल्यार येवकरिस्ट मोगाचें कित्याक येवकरिस्ता तितलें उत्तीम बलिदान आमकां दुसरें ना त्या देखून
ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानाच्या पर्वताक आमी सोडोंक जाय मोगाचेनो आनी ह्या पर्वताचेर आमी सोमयाक भेटता सोमी ताकात मोड आमकां दिता सोमयाचो स्पर्श आमी जोडटा सोमयाक आमच्या काळजांत आमी घेता आमचे जिवीत सोमयाक आमी समर्पण करता आनी त्या देखून हें येवकरिस्तीक बलिदान म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या रुपांतराक एक बळादीक हातेर मोगाचेनो हांगा तावन वालची कृपा सकत उरल्या खंय तावन वाळाना मोगाचेनो तेगून आमी तवळ तवळ हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयताना ह्या पर्वताक आमी सोडटा आसतना म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें रुपांतर जाता म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें बदलावन जाता मोगाचेनो हें आमी उगडापें आमी उडास दवरी जाय मोगाचेनो हें गरजेचें तिसरें जावन आसा आमी सांगातपणान जी येताना एकवटान जी येताना एका मनाची एका काळजाची जावंक बरो एका कुटुंबांत एका वाड्यांत एका शेजारा एका फिरगजेंत एकामेका सांगात आसतना आतां जेजू रुपांतर जाताना आपणा सांगाता ताचे सिसांक आनी तो आपणा सांगाता घेतले त्या सांगातपणांत आसतना सांगाता मागणें करतना एकवट पासारतना थंयसर रुपांतर जालें मोगाचेनो केन्ना आमी एक फिरगस कुटाम जावन सांगाता जी येता एक वाडो म्हणलें कुटाम जावन सांगाता जी येता आमचे कुटाम म्हणलें एकवटान आमी जी येता तवळ आमचे आनी आमच्या कुटुंबाचें रुपांतर जाता मोगाचेनो त्या कुटुंबांत त्या वाड्यांत त्या फिरगजेंत त्या देवाक भेटतना आमच्या एकवटा मारिपात आमी एका मनाची एका काळजाची जाताना आमच्या जिविताचें रुपांतर जाता आमच्या जिविताचें बदलावन जाता मोगाचेनो आनी तो वैभव आमी भोगूंक शकतल्या तर मोगाच्या भवनांनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना त्याच पर्वताक ह्या घडी आमी सोडटाना जेजू खुद्द हाजर जावन हांगासर ताकाच मोड आमकां दिताना आमचे जिवीत त्या जेजूच्या पांयां तळा समर्पण करया आमचे जिविताचे अस्गतगाय आमच्या जिविताचें उणेपण ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया आमच्या जिविताचें रुपांतर जावंक बदलावन जावंक आमकां कृपा दी म्हणून त्या सोमया कडेन आमी मागया आनी एक नवें जिवीत जियोंक तसो सोमी म्हाका आनी तुमकां कृपा दिवन दी आनी आमचें जिवीत हेरांक एक देखी बरी आदर्श जावंकी तसो सोमी आमकां सक्तेन कृपेन बरोवन दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळी आमी मागया आमीन उबे रावया आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया एकाच देवाक सतमंथा सर पदवेदार बापतो सर्गांनी भितमिस्तो दिसत्या आनी नान दिसत्या सर्वस्तुचो रचणार आनी एका सोम्या जेजो क्रिस्ता सतमंथा देवाचो एकलोच पुतो सर काळादी बापा थावन जल्मला देवा थावन देव उसवाडा थावन उसवाड खऱ्या देवा थावन उपजलो करो देव तो देवा थावन जल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडोने बसत सर्गाक ताव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी हांव कामरेचे उदारीत आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंचले ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मोरां सोंसले आनी ताका आनी केविलो आनी पवित्र पुस्तक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो सर्गाक सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसलो जिव्यांचे निमेल्यांचे मुत्से व्हरूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवट केशवद आसना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जिवंत करतो बापा आनी पुता तावन निपजला बापा आनी पुता बराबर ताका समस्त नमस्कार आनी महिमा भोव प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदतावरी स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणा आनी सस्ताच्या जिविता विश्वासून रावता आमेन मोगाल भवन आनी भयणीनो जेजू मागण्यार आसतना रुपांतर जालो आमी मागतना आमच्या जिविताचें रुपांतर जाता तर आमची मागणी बावर्तान पातेनीन सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया आमच्या जिविताचें रुपांतर करूंक रुपांतर जावं आदार दी म्हूण आमी मागया सर्गींच्या बापा पवित्र सभा सोलनवरच्या पाप साहिबाक बिस्पांक सर याजकांक आनी धार्मिकांक तुज्या जानवयान भर तांणी सदांच लोकांक आत्मीक ग्रेसकायेन बरोवंक आनी जिणेचें रुपांतर करूंक वावरीशें कर म्हूण मागता हांव जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या सर राजकीय मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी
तांकां मेळिल्लो अधिकार आनी बुद्दो तुवें दिल्ले देणे म्हूण समजून निस्वार्थपणान वावरूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां तुवें दिल्ले देणे एकामेकाच्या बऱ्याक वांटून पावती जानवयांनी बरें म्हूण आमकां दी. पिरगस कुटुंबा खातीर वावरच्या आनी आदार दिवच्या सरसांद्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर पिडेस्त आनी प्रायवंतचेर तुजी दिश्ट घाल. तांची सेवा करच्या सर्वांक सोंसणीक दी. तांचे सेवेक प्रतिफळ जावन तांकां बेसावांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या प्राजीत काळार आमी सर्वांनी बरी कामां करून तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखोवन दिल्ल्या वाटेन चलोवंक आमकां तूं प्रेरीत कर. ह्या दिसांनी परिक्षेक तयाराय करच्या सर भुरग्यांक बऱ्यान तयाराय करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारे एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमचो संदेश मतीन दवरून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत रुपांतर जावंक तुज्या दैवीक बेसावांनी आमकां बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी भर आमच्या दोळे धांपिया. आमकां कितें मागूंक आसा त्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या सहसान्यां खातीर, गांवांत तशें परगांवांत आसलीं आमची भावंडां प्रत्येक जावन मालगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां खातीर मागया. परिक्षा बरोवच्या आमच्या भुरग्या बाळांक बरें करून शिकोवंक, बरें करून मतीक उजवाड, बरें करून बरोवंक करपा सुमी लाभोवन दी म्हूण आमी मागया. कोणें आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांचे खातीर सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, आमी तुजी भुरगीं, तुजेर आमी विश्वास दवरता, तुजेर आमी पातयेनी दवरता. कित्याक तुवें म्हळाय मागा आनी तुमी घेतल्या व्हडा पातयेनीन बोवार्थान उबारलेली ही मागणी तूं मानून घे आनी तुज्या खुशे प्रमाणे आमकां कितें गरज आसा तें तूं लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Sitaum Bapa Hovundo Govasum Vop Sitaum Bapa Hivaina Chika Amituka Kan Getu सर्गीच्या राया आमची ही काणी भेटता वास्तुका मोगाची. Sitaum Bapa Hovundo Govasum Vop Sitaum Bapa Hivaina Chikas Amituka. म्हज्या मोगाळ भावनांनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मालकानी महिमेक आमच्या नेक्या पयशेच्या दवा सर्वेश्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या देवा, जेन्ना तुवें आब्रामा लागीं करार केलें तेन्ना तुज्या बसवणेची ताका खात्री दिवच्याक तुवें ताका मोनजातीचें बलिदान भेटोवंक लायलें. पूण सस्नाचे सुख आनी कुडी आत्मेचे महिमेवंत रुपांतर बसोवन आमचे लागीं नवो करार करचे वेळी तुज्या विश्वासपणाची आमकां खात्री दिवच्याक तुज्या पुताचे कुडी रक्ताचें बलिदान तूं आमच्या हातान घालताय. ही आमची भेटोवणी मैपसान मानून घे
आणि तिचे वरवीं तुझ्या कराराच्या बसवण्यांचेर थीर विश्वास दवरूंक आमकां कृपा दी तुझ्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरातय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया. वर्षी आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कश्ट मरण महिमेवंत पुन्हा जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवातेच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी फुडें जेजून सिसांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपल्या महिमेचो पडझड तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गीच्या दळबारा सांगाती प्रथमेता मनसतना तुजी किर्ती आमी परगडता आनी तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपलेच कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परीं जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सस्तें कराराचें येराघान पातकाचें बोक्सांनी मेळच्या तुमचे बसोन आनी समेस्त मनशां बसो तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा घरान. बावार्थ सोगून परगाच्यो या. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पुन्हा भरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण करचे क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मोन्नासो आनी पुन्हा जुवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आणि फ्रांसीस आमच्या बघेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा, आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जुवानपणा सोबर वसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा बहिणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पासान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामुरये देवाच्या माये सांगाता, बघेवन झुजे तिचो पती, बघेवन दमदुतां सांजू दुतात देव, आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखानम गांवांत दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलेलें अपूर्वायचें मागणें आमच्या बापा सांगत आमी मागया. बापाची कृपा मजत आमी जोन घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय, आनी सर आकादांतलें, विघ्नांतलें, वायटांतलें, पिडेशिड्यांतलें आनी स तरांच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक येतो वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल, आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. सोम्याची शांती एकामेकांक वांटून घेवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेसू, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयला आमी सुभागे. सोम्या तुमचे भितर येवंचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. ये जेजू मुझे तेरा, जेजू मुझे ते, तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. हे जेजू मुझे तै, राव जेजू मुझे तै, तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. आत्मो मोजो जेजू पयस पावलो, पातकान बुडो तुका विसरून गेलो. आत्मो मोजो जेजू पयस पावलो, पातकान बुडो तुका विसरून गेलो. तुजे कृपे तुजे दये
सोमिया फाटी परतलो तुझे कृपे तुझे दये तुझे तै सोमिया फाटी परतलो ये जेजू मुझे तै राव जेजू मुझे तै तू संगी आसताना नाका म्हाका काय हे जेजू मुझे तै राव जेजू मुझे तै तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. एक घडीभर आमच्या दोळ्यांत आमपिया आमच्या काळजांची स्वायला एक घडी ताका आमी अर्घां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया. ही पवित्र घडी आमच्या जिविताची हांव जेजू थंय जेजू म्हजे थंय एक जाल्ली. जेजून आमकां दिल्लें वर्तें देणें ताचेंच मांस आनी रगत हाजें की वर्तें देणें दुसरें ना आनी हें केवल येवकरिस्तान मात्र आमकां लाभता. त्या देखून आमचे थंय आयिल्ल्या त्या जेजूक आमचे थंय एक जाल्ल्या त्या जेजूक आमी अर्घां दिवया तसो उपकार आठोवया. आमकांच ताच्या हातान आमी समर्पण करया. आमचे थंय आयिल्लो तो जेजू म्हज्या आनी तुमच्या जिविताच्या रुपांतराक आदार जावं कृपा जावं म्हणून एक घडी मौनपणी त्या जेजू कडेन आमी मागया. प्रार्थुया. महिमेवन बापा ताबोर दोंगरा सिसांच्या दोळ्या मुखार रुपांतरलेल्या तुज्या पुता जेजूक आमी ह्या संस्कारान बावर्तान वळखात. हांव ताचें दैवीक जिणेन आमकां वांटो दिवन आमी संवसारांत आसतनाच आमच्या जिविताचें रुपांतर तूं सुरू करताय. निमाणे दिसा तुज्या बसोवणे प्रमाणे आमचे कुडी जेजूच्या वैभवी कुडी सारके करून ताचें परजळीत मुखामळ रूप बगोवंक आनी ससना ताका दिन वासूंक आमकां वर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. सांजुता देवा मागणे या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या भगेव जुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदार सोमो वाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाधारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागरीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्ट अडचणींनी साबोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यान सोदो केरिती शारुती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचोन ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पोन शेतां पातेनीन आयलां. एक घडी बरो आमचे दोळे धांपिया आमकां कितें मागूंक आसा त्या गरजां खातीर सांजू दुतात देव मारी पात मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सान्यां खातीर तांच्या भद्रते खातीर तांच्या वावराच्या भद्रते खातीर आमी मागया. प्रायुवंत पिडेस्त भावंडां खातीर मागया. आमच्या भुरग्यापळां खातीर युवजनां खातीर तांणी एक बरें जिवीत जिवोवचें करपा तांकां मेळच्या खातीर आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगला मागता म्हणून बसयला तांचे खातीर आमी मागया. मस्तू जाणां म्हजे कडेन मागोवंक ते संवाद धाडटात हांगासर येतात मागोवंक सांगतात. ह्या सक्कट भाव भयणी खातीर आमी मागया. एक तरणाटो आमाल पियोन येतावन ताणें पयस रावच्याक आलाग रावच्याक विशेश तरान मागोवंक सांगला त्या तरणाट्या खातीर मागया. एक आमच्या भयणीक तेज्या कुडीन जायती पिडा आसा हिमोग्लोबीन उणें आसा हातपाय वळता तिका बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला त्या भयणी खातीर मागया. दुबायंत 6 जाणां स्त्रियांक प्रत्येक जाण कामा खातीर सोदनेर आसात. एका भयणीक थोडेच दीस उरले विजा आसची काम मेळना जाल्यार फाटी येवचें पडटा.
त्या भयणीन विशेष तरान परत मागोवंक सांगला. त्या भयणी खातीर आमी मागया. आई विटा रोड्रिगस तिचे खातीर आनी हेरां सबाजन आनी कामा खातीर मागोवंक सांगला. तांचे खातीर आमी मागया. भुरग्यां खातीर आमी मागया. 10व्या PUCच्या क्लासीच्या भुरग्यांक, इतर वर्गाच्या भुरग्यांक परिक्षा चलोवन आसात. बरेंगन शिकोवंक, बरेंगन बरोवंक, मतीक उज वाड मेळचे खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र थळाक येवच्या सक्कड भक्तिकां खातीर आमी मागया. आज एक व्यक्ती आयिल्लो, ताच्या भुरग्यापणांतल्यान उलयनातलो, पूण मागीर ह्या पवित्र थळाक आयल्या मारीपा ताका उलोवची सकत मेळ्ळी. आतां बरेंगन उलयता. देखून आज परत येवन ताच्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला. ह्या भावा खातीर आमी मागया. विविध रुपांनी दान दिवच्या सक्कड दानी खातीर आमी मागया. तांच्या कुटुंबा खातीर मागया. 100 वांट्यांनी सांजूद ताद्देव सोमया कडेन विनंती करून तांकां दराळ मापान दिवन दी म्हूण मागया. म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळोंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरेंक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां. आशा संडल्या बरोबर सदैवचे केरीदेने तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाची कोर्सां हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ माई पासे नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सोमया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. प्रत्येक आशिर्वादा खातीर आमचे तकले बागाव्या. सर्वेस्व देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांगोवन तो तुमकां माई पासन आनी काकोतीन वागोवन दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमीन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमच्या सांगात आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमचे राखण करूं. आमीन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांग उजवाडान भरले. तो तुमचे देहाचे सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमीन. आनी सर पदवेदा देव बाब आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवे सदां आसो. आमीन. वचून यार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजून आमचे पासोत आपलो जीव दिला. रगत आपले विकावन मोग मोजो केला. ताच्या मौलिक रक्तान दिला मोक्षणे. ताचे जिणे मोरना सर्गीचे जिणे. एक सेक तेंबो तुझ्या रक्तासो. 1000 पृथ्वीक सोडवून दिवच्याक तो पुरो. कित्याक तर विक्रायले सर्ग तुझे. कित्याक सोम्या केले सांग म्हाका अशी. कलवारीच्या दोंगरार सोमी उमकळटा. म्हजो देव सोडवून जीव आपलो दिता. कसो उपकार तुजो हांवें बावडसो. मोकेलोय मोजो म्हज्या पापयासो. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी. आशिर्वाद दिव आमकां. बघेवन जोडता देवा आमो बसो विनंती कर. बघेवन कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे जिस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र नावी. आमेन.